केंद्र सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचेर अबकारी कर उणो केला। शुक्रारा सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाच्या अबकारी दरात दर लिटराक 10 रुपयाचो उणाव जाहीर केलो। या निर्णया प्रमाण पेट्रोला वयलो कर 13 रुपया वयल्यान 3 रुपयाचेर आयला, जाल्यार डिझेला वयलो 10 रुपयाचो कर पुरायपणान रद्द करून शून्य केला। केंद्राच्या या निर्णयाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान येवकार दिला। दुसरे वटेन सरकारान एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलाचेर नवो अबकारी कर लागू केला। इस्रायल-इराण संघर्षाक लागून संवसारीक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर विक्रमी उंचायचेर पाविल्ले आसतना शुक्रारा केंद्र सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला। सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचेर आशिल्लो अबकारी कर उणो केला। पेट्रोला वेलो कर 13 रुपया वयल्यान थेट 3 रुपयाचेर आयला, जाल्यार डिझेला वेलो 10 रुपयाचो कर पुरायपणान रद्द करून शून्य केला। ह्या निर्णयाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान येवकार दिला। पेट्रोल आणि डिझेलाच्या वाडपी दरापासून लोकांक थाकाय दिवपाची सरकाराची बांदिलकी हातूंतल्यान दिसून येता, अशें मुख्यमंत्री सावंतान एक्सावरवीं म्हायती दिली। दुसरे वटेन केंद्र सरकारान एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलाक नवो अबकारी कर लागू केला। दर लिटराक 50 रुपया शुल्क थारायला अशें कळटा। लागू आशिल्ल्या सवलती उपरांत प्रभावी दर लिटराक सुमार 29.5 रुपया आसतलो। ही नवी आकारणी 26 मार्चा सावन लागू जाला। एटीएफ म्हळ्यारूच एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएला वेल्यान नव्या शुल्काचो विमान क्षेत्राचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें आयकुपाक मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।